मार्कूचे शुभ वर्तमान। एकदा धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळे यज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें। जेजून जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच धोनी, आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बोलान तुवें मोग करचो। ही पयली आज्ञा। पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो। हाचे वोन व्हडली आज्ञा आनीक ना। आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें, गुरुजी, एकूच देव आसा, ताचे बगर दुसरो देव ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें। सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बोलान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळे सोंपेपणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें। जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत हावन पयस नाय, आनी ते फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक काळीज जालें ना। देवाचें उतर हें।